बेश्टेच बांद नाका जज कर आनी मार वाव जज कर आनी मार 55 seconds no last 3 seconds 3 2 1 oh and friends after this game segment आम्ही येऊया आता आमचो इम्पॉर्टंट सेगमेंट आणि नवीन सेगमेंट युवा गांधीगिरी आमकां सगळ्यांक समाजान कितें वेगळें घडोवपाचें आसा न्ही खास करून आमचे यूथ जे आसा तांचे कडेन खूब आयडियाज आसा समाजान बरें कितें जावपाक जाय त्या खातीर आणि जर तूं करप्शनाचो शिकार आसा किंवा आनीक खंयचोरी कितें वायट घडटा तें तुका दिसता थंयसर वचून तूं चेंज घडोवपाक सोदता जाल्यार गांधीगिरी स्टायलीन युवा गांधीगिरी स्टायलीन तूं घडोवपाक शकता कितें कर एक फूल वर आनी जो मनीस वायट करता ताका दी आनी ताचो सन्मान कर म्हणजे ताका दिसपाक जाय की आपूण कितें चूक केल्या आनी त्या खातीर आपलो सन्मान करता आणि हे करता आसतना जर तूं व्हिडिओ काडीत जाल्यार आनीक चड बरें जातलें आणि तो व्हिडिओ म्हाजे कडेन धाड आमी येस व्हिडिओ धाडटना फूल डिटेल मात्र दी म्हाका तो व्हिडिओ आमी घालूं शकता सो हो इनिशिएटीव प्रत्येक गोंयचे जे आमचे तरणाटे आसा तेंच्यांनी घेत जाल्यार खूब बरें जातलें अशें म्हाका दिसता कारण टीम युवापंथी आनी हांव खंयचोरी म्हणजे सगळे कडेन पावूं शकना जंय पावतले थंयसर आमी युवा गांधीगिरी नक्की करतले पूण आयज युवा गांधीगिरी आमी खंय केली आनी कितें जालें भरपूर इंटरेस्टिंग आसा चेक इट आउट ओके फ्रेंड्स ही आसा आमची युवापंथीचो न्यू एक सेगमेंट दॅट्स गांधीगिरी नथींग जे आमचे समाज हिता खातीर जे कोण वावुरता जे कोण संस्था काम करता किंवा कोणूय जावं समाज हिता खातीर तेच समजा रुल्स मोडपाक लागले जाल्यार आमचे यूथ तांच्यांनी कितें देख घेवपाची जेन्ना हांव कॉलेजीक आसलो तेन्ना आमी जायते फावटी अशेंच उलयताले की बाबा तोच मरे तो गव्हर्मेंट ऑफिशियल मरे तोच पार्क करता आमी कित्याक पार्क करपाचें ना ही मेंटेलिटी भुरग्यांची अजुनूय आसा ही चेंज करपाक जाय जाल्यार खुबश्यो गजाली आहा ज्यो आमी समजपाक जाय त्यो म्हळ्यार जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आसता किंवा जे समाज हिता खातीर काम करता तांच्यांनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आपली गाडी किंवा आपूण जेन्ना काम करता तेन्ना गव्हर्मेंटाच्या हिता किंवा गव्हर्मेंटाच्या दायऱ्या भायर किंवा रूल मोडून ताल्लें काम करपाक जायना येस आमी सद्याक आसा इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रगांजा हॉलाच्या भायर आनी हांगासर दोन म्हाका ट्राफीक बोर्ड दिसले ट्राफीक सिग्नल दाखोवपी बोर्ड नो पार्किंगाचे आनी ताच्या सकयल अक्षरशः CM धरून आमचे असेंब्लीचो स्पीकर धरून जे जायते मिनिस्टरांची गाडी हांगासर पार्क आशिल्ली सो येस तांचो आमी आज सत्कार करता कारण तांच्या खातीर आमचे यूथ बदलतले तांकां पळोवनूच यूथ बदलतले आनी नो पार्किंगान पार्क करतले हाचेर दुबाव ना लेट्स सी फ्रेंड्स Excuse me, sir. Excuse me. ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे नफरत नो पार्किंग आमी पळयता हांगासर बोर्ड दिसता नो पार्किंगेन पार्क केल्या तरी आसतना म्हाका दिसता जेन्ना अश्यो गाडयो पार्क करतले तेन्नाच म्हाका दिसता यूथ जे आसा ते बदलतले कीप इट अप ह्योच संदेश आमी दिता तुझ्या खातीर फूल तुझ्या खातीर प्लीज ये सर गांधीगिरी आमची स्टाईल दिस इज फॉर यू सर कीप इट अप नथिंग बट गांधीगिरी स्टाईल सर कॅमेरा सर मातसो हार फूल घे तुमच्या खातीर थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच आमचे यूथ आहेत बदलतले सर थँक्यू इतले मजगती युवापंथी टीमीन ट्राफिक पुलिसांक कॉल केलो ट्राफिक पुलीस स्पॉटार येवन जशे आम आदमीक तालाव घालता तशेंच उरिल्ल्या गाडयांक लॉक करून तांकां तालाव घाले सर न्यू प्रोग्राम आमचो युवापंथी हय गांधीगिरी स्टाईल तुमची गाडी नो पार्किंगान आशिल्ली ड्रायव्हराक दिता तो ड्रायव्हरान एक्चुली ड्रायव्हरा खातीर आशिल्ली काडली मागीर ताणी अशें पळोवन म्हाका दिसता यूथ जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ते एक्झाम्पल घेता किंवा तेजी गाडी आहा आपली कित्याक तेन्ना हांव कॉलेजीन आसलें what you are doing is I would fully support you. Thank you sir, thank you. I fully support you. But see what happened, I was a little bit late to my and always हाँ ड्रायव्हरान ड्रायव्हराचें काम करपाचें आसता स्टील
तूं जें कितें करता बरें करता आय कॉंग्रेच्युलेट यू आय ऑलवेज सपोर्ट सर हांव म्हणटा तुमची ड्रायव्हरान तुमकां सोडलें ड्रायव्हरांनी व्हरोन खंयच्या तरी पार्किंगान करपा जालें हें म्हजें म्हणणें आशिल्लें हांव कितें म्हणटा की मिनिस्टर व्हरून दवरूं शकना खंयच्याच किंवा खंयचोच एमएलए दवरूं शकना आय ऑपोलोजायज फॉर नेक्स्ट टायम म्हाजे कडल्यान म्हाजे ड्रायव्हरा कडल्यान जावचें ना ही काळजी पूर्णपणे घेतली वयता थँक्यू सो मच फूले हमरा है हमें राह दिखा दे आजा रे राह दिखा दे सर तुमच्या खातीर सर वी हॅव स्टुडंट आमचा एक प्रोग्राम आसा सर आमचा एक प्रोग्राम आहे युवापंथी म्हणून त्याच्याद्वारे आम्ही जस्ट असं हे जनहितासाठी किंवा नो पार्किंग लावतात त्यांच्यासाठी सर एक फोन देतात कारण फोन तरी एक्सेप्ट करा सर एक्सेप्ट तरी करा सर मिस्टेक झाली कितें जालें आमची मिटिंगेक लागून पार्किंग आमी अशें पळय अशें भोंवून आमी 3 राउंड मारले 3 राउंड मारले म्हज्या पांयाक पळय म्हज्या पांयाक ऑपरेशन केलां हांव फुटबॉल प्लेयर म्हज्या पांयाक चडसान चलोन येवपाक पडटलो म्हणून हांव गाडी हिंगा दवरी म्हणून आमी रोखडी मिटींग काबार जावन आमी वचपाक केली ओके सो फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट युवापंथी आणि आम्ही जेन्ना म्हणटा की नो पार्किंग हें जायते लिडर्सांच्यो गाडयो पार्क आशिल्ल्यो बट ह्या सगळ्या गोष्टींनी एक गाडी आमकां अशी मेळ्ळी जी एक्चुली एमएलएक पावन पार्किंग लॉटान वचून तांणी पार्क केली येस ग्लेन दिकलो सर कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि खऱ्यान मनापासून कॉंग्रॅच्युलेशन्स सर कारण म्हाका दिसता की अशें करप आमच्या हितून खूब गरजेचें आसा आनी लिडर्सांनी खास करून करप तांकां आमी फॉलो करतले तांच्यांनी करप खूब गरजेचें आसा Being we leaders, being elected representatives, they have to give set a good example to the people of Goa. So it's एकदम महत्वाची आहे and I also expect all the MLAs, ministers to they should follow the rules and regulations. So automatically the generation below and people of Goa will do the same. बरोबर थँक्यू सर थँक्यू आणि खरंच खूप रिस्पेक्ट तुमच्या खातीर की जेन्ना आमी लिडर्स अशें करतना पळयता तेन्ना आमचे यंग जनरेशन फॉलो नक्की करतले आनी थँक्यू सर वन्स अगेन थँक्यू सर तुमच्या खातीर कारण आमच्या युवापंथीक आनी एक न्यू सेगमेंट हांवें जॉयन केला दीस इज द फर्स्ट एपिसोड की जनहिता खातीर जे काम करता किंवा ते NGO जावं किंवा खंयची बॉडी जावं ऑर गव्हर्मेंट जे आयज तुमची गाडी हांगसर नो पार्किंग आशिल्ली सर सो ओदर आशिल्ली तेणी काडली कॅमेरा फोन बट सर तुमची चूक ना बट ड्रायव्हरान मातशें सायडीक करपाक जाय आशिल्ली चूक झाली सॉरी नो सॉरी सर बट आमचं एक न्यू सेगमेंट फक्त अवेरनेस करपा खातीर अँड सो तुमचो सपोर्ट जाय सर फक्त म्हाका की फाल्यां यूथ सुद्दां बऱ्यो गोश्टी फॉलो करून त्या खातीर 100%. Maybe he doesn't know that this is no parking area. Might be. And he shouldn't have parked over here if it is no parking area. We shouldn't break the law. ॲक्च्युली सर आणि We should not set a bad example. ॲक्च्युली सो थँक्यू वेरी मच तुमचो सर सपोर्ट जाय म्हाका ह्या प्रोग्रामाक आनी फुडें सुद्दां काम करपाक जे कितें वायट घडटात तेज्या अगेन्स्ट फक्त We always fight against all that. येस सर वायट घडटा थिंगा आमी सदांच आसता पयले ओपोज करपाक ते येस सर आनी बरें काम जावचें म्हणून आमचें सदांच हें आहा. सो तुमचो आशिर्वाद जाय म्हाका फक्त Yes. थँक्यू सर थँक्यू माटी पुकारे तुझे देश पुकारे आजा रे अब आजा रे फूले हमरा है हमें राह दिखा दे आजा रे राह दिखा दे शान से सालिम का पे थर 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 स्वागत उनका उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तुमच्या खातीर नो पार्किंग जस्ट तुमच्या खातीर तुम्ही चलयता मरे तुमच्या खातीर आमी जस्ट तुम्ही बेजार अशें आमी बेश्ट्या हेच्या खातीर दिसताले जस्ट अवेरनेसा खातीर जस्ट घेया तरी जस्ट अवेरनेसा खातीर थँक्यू सर बेश्टे
नफरत की आंधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। आमचे जे केलं ना ते बरें केलें, आमच्या हातीन चूक जाली, हाजे फुडें अशें जावचें ना आनी अशें अवेरनेस जाल्ल्या मुळे तुम्ही काम केलें तें बरें केलें अशें म्हाका दिसता. थँक्यू सर, तुमचो सपोर्ट जाय म्हाका. थँक्यू सर. हाजे फुडें अशें जावचें ना, दुसऱ्यांनी लक्षांत घेवपाचें. नक्की सर, तुमचो सपोर्ट जाय. तुम्ही लिडर म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी सांगपाक जाय सर म्हाज्या हिसपान. म्हणजे गोंयचे भुरगे. हाजे फुडें आमी नो सर, थँक्यू. कितें जालें सर आमची प्रोग्राम आहा. आणि गव्हर्मेंटाचे सुद्धा त्या गाडयो असतात ज्यो आम्ही समजा नो पार्किंगेन पार्क करीत जाल्यार आमकां रोखडी काडपाक जाय किंवा आमकां फायन मारतात. बट हांवें हांगासर खुबशे लिडरांच्यो गाडयो आशिल्ल्यो, सो जेंच्यो गाडयो आशिल्ल्यो तांकां ड्रायव्हरांक आमी दिताले, पूण ड्रायव्हरांनी कोणी एक्सेप्ट करना, गाडयो बेगीन स्टार्ट मारून तेणी केल्यो. सो तुमची एक गाडी आशिल्ली, सो जस्ट अवेरनेस गांधीगिरी स्टायलीन सर की म्हजे कडेन आसचें ना आशिल्ली. खंय आशिल्ली आहले न्ही रे? खंय ते लास्टाक आशिल्ली, खंय लास्टाक ते फुडें म्हणजे नो पार्किंगचो बोर्ड आहा पळय सकयल आशिल्ली. अंदाज ना म्हाका असं जालें सांगचें पडलें. हय ती चूक ताजी. एक्चुअली बरोबर तुमकां पावन ड्रायव्हरांनी खंय तरी लावपाक जाय आशिल्लें, तुमकांय खबर नासतलें, खुबशे जाणांक खबर नाशिल्लें की बाबा आपली गाडी हांगाच आहा म्हणून. बरोबर, एकदम चूक. आमी कायद्याच्या चौकटेन भितर रावपाक जाय, आमी रावता. आनी तुमचो सपोर्ट जाय सर. म्हणजे फाल्यां समजा आनी खंयतरी कितें वायट खंयतरी कितें घडटा जाल्यार आमी गांधीगिरी स्टायलीन तें बदलपाक शकता. लायटर मोड सायडीक तातूंत तरी लोक स्वताच्या हेज्या खातीर तरी बदलतात. थँक्यू सर, तुमचो सपोर्ट जाय म्हाका. थँक्यू सर. एक फूल तुमच्या खातीर, एक फूल हाडला. कितें प्रोग्राम आसा कसलो युवा पंथी म्हणून, आनी तातूंत सर एक आमी अवेरनेसर फूल तरी घेया सर. सर नो पार्किंगेन गाडी आहा तांकां आमी सर फुलां दिता सर. सर प्लीज सर एक्सेप्ट करा. आशिल्ली सर. सर तो घेयना आलो तर. आता हे सगळे पळयता आसतना रिस्पेक्ट खरेंच वाडटा ग्लेन तिगलो सराक, कारण तांच्यांनी आपली गाडी पार्किंग लॉटान तांच्या ड्रायव्हरान पार्किंग लॉटान व्हरून पार्क केल्ली. पूण बाकीचे जे मिनिस्टर्स आनी MLAs आशिल्ले तांच्या ड्रायव्हरांनी जे मिनिस्टर MLAs आसा तांकां सोडून मागीर पार्किंग लॉटान पार्क करपाक शकता आसले, पूण तांच्यांनी हे डिसिजन न घेता थंयसरूच पार्क करपाचो निश्चय घेतलो. हातूर मिनिस्टराची किंवा MLAची पूर्णपणे चूक आसा अशें आमी म्हणूं शकना, कारण तांच्या ड्रायव्हराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली. अँड परत एक फावट रिस्पेक्ट आमचे जे मिनिस्टर आसा दिलीप परुळेकर, ट्युरिजम मिनिस्टर, तांच्या खातीर, कारण तांच्यांनी ओपनली इतली बरी मॅसेज आमकां दिल्ली आसा. येस, ही सगळे यंग जनरेशनां तांचे पर्यंत पावतली. तशेंच मायकल लोबो सर, तांच्यांनी सुद्दां बरी मॅसेज. अँड जर चूक जाल्या जाल्यार ती चूक जावपाक जायनासली हें सुद्दां एक्सेप्ट करून एक बरी मॅसेज आमच्या समाजा फुड्यान दवरल्या. अँड ऑल्सो दामू नायक हांच्या खातीर सुद्दां रिस्पेक्ट, कारण तांच्यांनी बरी मॅसेज आमच्या समाजा फुड्यान दवरलेली आसा. सो फ्रेंड, अशीच काय गांधीगिरी घेवन आमी फुडल्या एपिसोडान सुद्दां तुमच्या मुखार येतले. जर तुमकांय कितें सजेस्ट करपाक जाय, खंयचोरी गांधीगिरी करपाक जाय, येस नक्की तुमी आमकां सजेस्ट करपाक शकता. आमचो ईमेल ID आसा features@prudentmedia.in. features@prudentmedia.in हो आमचो ईमेल ID आसा. तशेंच फेसबुकाचेर आमची पेज आसा युवापंथी विथ सचिन. आता फेसबुकाचेर सगळे आसता न्ही, त्या खातीर ही पेज आमी ओपन केल्ली आसा. लायक करा ही पेज. अँड तुमचे कमेंट्स, सजेशन्स किंवा तुमकां कितें जर सांगपाक जाय जाल्यार युवापंथी विथ सचिन ह्या पेजीचेर फेसबुकाचेर तूं म्हाका हें सांगपाक शकता. अँड वन्स अगेन थँक्यू फ्रेंड्स आमच्या वांगडा हांगासर हो प्रोग्राम पळयल्या बद्दल. अँड फुडल्या विकाक परत एक फावट येतलो कांय नवीन गोश्टी घेवन. अँड येस, नवीन युवापंथी घेवन. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केअर. पळयत रावात प्रुडंट, पळयत रावात युवापंथी. बाय.